बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्परा म्हाका सांडी नाका, म्हज्या देवा म्हजे तावन पयस राव नाका. म्हज्या कुमकेक येवंक तुर्त कर, सोम्या म्हज्या तारोका. सगळो संवसार असलेलो देव आमकां केदेंच सांडिना सोडिना. ताच्या मोगांत आमकां तो सदांच दवरूंक आशेता. तोच देव ह्या बोपय सक्रामेंतांत आमचे पासत हजर जाता आसतना ताचे आराधन करून आमी गावया हे कन्नಡ गीत. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. आत्म्याने सतान आराधन करच्या आराधकाची गरज असा म्हणटा स्वामी जेजू. आत्म्याने सतान तुझ्या आमर आराधन करता असताना म्हणजे गाजन ताव तुझ्या आराधन आम्ही करता असताना हर एक आमची खंत बेजाराय तो पोच करता. सर वाईटाचे जैत बरोवतोच आमकां बळवंत करता. आमचे ते कितें अस्कत काय आसा, उणेपण आसा ते वळखून घेवन मोक्षाने मागोवंक आनी आमकां तुका हर एकल्या मोक्षूंक तोच आमकां बळवंत करता. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ, ಶೋಧನೆಯನ್ನೆದುರಿಸಲು ದೇವರ
ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ, ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೈವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. alleluia 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 alleluia. बापा पुत्र आणि पवित्र त्रियात्री एका देवा तुका स्तुती आणि महिमा आता आणि सदा सर्वदा. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझ्या कृपेन जीवनचे भाग तू आमकां फाव करताय. आपण समया तुका आमी अर्गां दिताव, तुका आमी वखाणताव आनी सदांच आमी तुजी जावन जियोंक आशेताव. मोगाच्या भावानो भयणीनो, कीर्तन असो ग्रंथ आमी काडलो जाल्यार कीर्तन 51 या कीर्तनांत 17व्या वळींत देवाचे उतर अशें म्हणटा, दुखेस्त आत्मोस्सो देवाक मानवता तें बलिदान, दुखेस्त आनी खालत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय. मोगाच्या भावानो भयणीनो, प्राजित असो काळ आमी आरंभ करून पयलो हप्तो आज आमी संपयताव. आदल्या बुधवारा दीस आमी सिंधीच्या त्या बुधवारा सुवें प्राजित काळ आरंभ केल्लो आनी आज एक हप्तो जाता आसतना हो प्राजित असो काळ, ह्या काळांत एक हप्तो कितल्या मापान आमच्या जिवितांत फळादीक जाला म्हणलें एक सवाल आमकां विचारची भोव गरजेची जावन आसा. आनी आमी आराम केल्लो वो प्राजित असो काळ ह्या वर्सा हर एक वर्सा वो काळ येता आनी ह्या वर्सा आमी आराम केल्लो फळादीकपणी आमी तो आराम करून मुखार वचून आसावंगी. पूण आमी पळयत तर हांगासर आत्ता वाचले देवाचें उतर आमकां ह्या दिशेंत सारकी समजोनी दिता. ह्या प्राजिताच्या कृपेच्या काळार कितें नीज जावन देवाक मानवचें आसलें आमी विसर जाय म्हणून स्पश्ट हांगासर देवाचें उतर आमकां कळीत करता. सडाव जन्मगाच्या भाव भयणीनो, आमी चिंचे जावन आसा प्राजिताच्या काळार आमी थोडे संगतीक चड गमान दिवची गरज आसा म्हणून. जावंक पुरो मागणे, उपास, दान धर्म असल्या संगतीक आमी इल्ले सडीत मापान
गमन दिवन वो काळ फळादीक आमी करूंक जाय म्हूण आमकां देवाचें उतर तशेंच पवित्र सभेची शिकवणी आमकां सांगता. ह्या संदर्भार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी समजून घेजय जावंक पुरो आमचे मागणे या दान धर्म या उपास ह्यो करण्यो खाली एक भायल्यो करण्यो जावन उरूंक नजो हेय पवित्र सभा आमकां शिकयता. खाली करण्यो भायली करण्यो जावन या एक रिवाज जावन रीत जावन मात्र ते आमी केलो जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या करण्याचो प्रभाव परिणाम आमच्या आंतरीक जिवितांत ना जाल्यार ते एक पोकळ जातात, पोकळ करण्यो जातात, ते अर्थरहीत जातात. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आज देवाचें उतर आमकां सांगता एक दुखेस्त आनी खालच्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय. देवाक मानता तसलें तें बलिदानच एक दुखेस्त काळीज दुखेस्त आत्मो म्हणटा देवाचें उतर. तर मोगाच्या भाव भयणीनो तें दुखेस्त काळीज दुखेस्त आनी खालतें काळीज म्हळ्यार कितें जावन आसा. A broken and contrite heart, O God, you will not despise म्हूण थंयसर इंग्लिशान बरयल्लें आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो पयल्यान पयलें एक खालतें काळीज म्हूण कोंकणीन थंयसर सांगलेलें आसा. ब्रोकन हार्ट म्हळ्यार जे काळीज पातका विशांत प्रामाणीकपणी कितें म्हूण समजता, जे काळीज देवाच्या कृपेक सदांच उक्तें आसा आनी सदांच देवाचेर होंदून जियोंक आशेता तसलें तें काळीज द ब्रोकन हार्ट म्हूण सांगलां इंग्लिशांत वा खालतें काळीज म्हणून आमच्या कोंकणी ट्रान्सलेशनांत बरयल्लें आसा. असलें एक काळीज देवाक मानवोवचें तें काळीज जावन आसा. आनी आमी करच्यो त्यो प्राजिताच्यो करण्यो कितें आसात मोगाच्या भाव भयणीनो हाका पुरक जायचें. आमकां देवाच्या कृपेक सदांच उक्तें करचे खातीर, देवाचे सदांच आमी होंदोवन जिवचे खातीर आनी आमच्या जिविताची अस्कत काय उणेपण फातक कितें आसा हें आमचें तें आसलें तें आमी वळखून घेवंक आदार दिवचे खातीर तें जायचें. तवळ मात्र मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या त्या प्राजिताच्या विविध करण्याक खरो अर्थ लाभता. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर आमकां सांगलां दुखेस्त काळीज म्हणून कॉन्ट्रायट हार्ट. कसलें काळीज दुखेस्त काळीज म्हणयेत. मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां विविध संदर्भार दूख भोगता. कितें एक वायट जाल्ल्या वेळार या मरण जाल्ल्या वेळार असल्या जिवित संदर्भार आमकां दूख भोगता. हांगासर दुखेस्त काळीज कॉन्ट्रायट हार्ट म्हळ्यार त्या शब्दाचो अर्थ त्या अर्थार न्ही, त्या तराची दूख न्ही. ही दूख मोगाच्या भाव भयणीनो म्हाका म्हजो मोग करच्या त्या देवाक हांवें विशेश रितीन दुखयलां म्हणलें समजून घेतिल्ल्या वेळार काळजाक भोगची ती दूख जावन आसा. इज अ हार्ट दॅट इज पियर्स्ड विथ सॉरो फॉर हॅविंग वुंडेड लव. देवान म्हजो इतलो मोग केला ताका हांव विरोध केला. म्हज्याच खुशेक वचोन हांव देवाक खुशेक विरोध केला, ताका विरोध केला, ताच्या काळजाक हांवें दुखयलां म्हणली ती दूख मोगाच्या भाव भयणीनो कॉन्ट्रायट हार्ट म्हूण थंयसर पयत पुस्तक आमकां सांगता. दुखेस्त काळीज म्हळ्यार तसलें जावन आसा. संवसारा दृश्टीन मोगाच्या भाव भयणीनो मनीस दूख पावता आपल्या करण्या पासत जेदवां केल्ली ती सूख या वायट ताका हेरांक कळिल्ल्या वरवीं या ताची शिक्षा ताका मेळ्ळ्या वरवीं तो दूख पावता. ती दूख न्ही, तें दुखेस्त काळीज न्ही. इट इज नॉट अ सॉरो फॉर द कॉन्सिक्वेन्सीस ऑफ युअर रॉंग एक्शन्स, नो, और द फियर ऑफ पनिशमेंट ऑफ द रॉंग एक्शन्स, नो. ती दूख न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण खरी दूख मनशाच्या काळजांत ही जावन आसा की म्हजो मोग केल्ल्या देवाक ताच्या काळजाक हांवें दुखयलां. जेदवां
ही एक दूख म्हज्या काळजांत आसा तवळ म्हजें काळीज खरेंच दुखेस्त काळीज जावन आसा आनी तेसलें काळीज देवाक मानवोवचें काळीज जावन आसा म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आनी ह्या दृश्टीन मोगाच्या भाव भयणीनो हो प्राचीचो काळ खरेंच फळादीक आमच्या जिवितांत जाय जाल्यार एक खालते आनी दुखेस्त काळीज आमचें तें सदांच आसा जाल्यार कितें गरजेचें. पयल्यान पयलें मोगाच्या भाव भयणीनो आमचेर आमी एक प्रमाणीक नदर घालची गरज आसा. आमच्या जिविताचेर नदर घालून आमी परिशीलन करची गरज आसा. नीड एन ऑनेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. आमी सबारपटी दुसऱ्याच्या जिविताची परीक्षा करता, दुसऱ्यांची झडती करूंक वता, पूण ह्या प्राचीच्या काळार मोगाच्या भाव भयणीनो आमचेरच एक प्रमाणीक नदर आमी घालूंक जाय. तरेपुटी आमी चिंतचे आसा आमचे नदर घालता आसतना सक्ता बरी हांवूय एक अस्कत मनीस म्हणून, सक्ता बरी हांवूय परफेक्ट न्हय म्हणून असले चिंतप आमचें आसा. तितलें आसल्यार पावना मोगाच्या भाव भयणीनो. खंडीत जावन आमी हर एकले अस्कत, पूण प्रामाणीक नदर हांवें म्हजेर घालचें म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो हांवें समजून घेजय कसल्या संगतींत म्हज्या जिवितांत एका तराचो गर्वाचे चिंताप ह्या अहंकाराचे चिंताप बरोवन गेला गे. कसल्या संगतींत म्हज्या जिवितांत हांव देवाची खुशी समजोवच्या बदलाक म्हजी खुशी करूंक अत्रेगून आसा गे. कसल्या संगतींत म्हज्या जिवितांत हांवें देवाक दिजे आसलो तो जागो दिनासतना हांव पयसरला गे. कसल्या संगतींत म्हज्या उतरांनी म्हज्या करण्यांनी हांवें हेरांक दुखयलां या इंडिफरंट जावन हांव जेलां. कोणाचेय म्हाका पडोवन वचना म्हणल्यार बरी तेसला चिंतपात हांव जेलां. ही संगती मोगाच्या बाबांनी ही सवालां जर प्रामाणीकपणे आमकां आमी विचारता तवळ आमच्या काळजांत ती खरी दूख आसा गी ना गी म्हणून आमकां समजता. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या प्राचीच्या काळार आमी एक बरें सुटावें कुंभसार जावच्याक तयारी करूंक जाय. कुंभसार प्राचीच्या काळार सबार फिरगजनी मांडून हाडटात जावंक पुरो रितीच्या वेळार या खंयच्या एका दिसा, पूण एक थंयसर एक कुंभसार दवरला म्हणल्या खातीर वचून कुंभसार जावचें न्हय मोगाचें न्हू. त्या कुंभसाराक एक बरी तयारी जाय. बरी तयारी हांवें करून खरेपणी म्हजें पातक वळखून घेवन खंयचेच पातक लिपय नासतना वळखून घेवन म्हज्या जिवितांत कितें सक्कड म्हाका देवातावन पयस व्हरून आसा, म्हज्या पेलातावन पयस व्हरून आसा, देवा तें आनी पेला तें आनी संबंद तुटोवंक कारण जावन आसा. ही संगती हांवें समजून घेवन मोगाच्या बाबरीन तें वळखून देवाचे बोक्साने मागा जाय. एकामेकाक चे बोक्साने हांवें मागूंक तयार आसूंक जाय. मात्र न्ही म्हाका दुखयल्ल्या हर एकल्यांक बोगसून पातकाचें मूळ कितें आसा म्हज्या जिवितांत, खंयच्या कारणा खातीर म्हज्या जिवितांत परत परत पातक उदेता त्या मुळांत हांव सुटका जोडूंक एक बरें सुटावें कुंभसार जावंक हांवें निश्चय करची भोव गरजेची जावन आसा. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे मागणे ह्या वेळार विशेश जावन देवाची ती काकूळट जोडचें आसलें तें आमचें मागणें जायचें. आमी उडास करचें जाल्यार लुका सुवांजेल 18व्या वसपरांत 13 वळींत थंयसर एका सुखागारान त्या देवळांत वचून केल्लें तें मागणें कितल्या पुरबायेचें तें मागणें जावन आसा. तो फारिजे वचून देवा मुखार आपली बडाय उलोवंक लागलो. आपूण कितें सक्कड दयाळाच्यो करणे करता, भक्तीच्यो करणे करता म्हणून तो सांगून ताच्या विशयांत व्हडपण उलोवंक लागलो. पूण तो सुखागार ताची तकली उखलूंक जायनासतना तो सांगूंक लागलो, देवा म्हजी पातक्याची काकूत कर. हे मोगाच्या भावनेन आमचे जायचे वर्थ मागणे, गॉड बी मर्सिफुल टू मी अ सिनर. म्हजे पातक्याचे काकूत कर सोम्या म्हणलें ते आमचे प्रमाणीक मागणे दुखेस्त काळजान आमी करचे ते मागणे जावन आसा. आनी चवथे मोगाच्या भावनेनो एकामेका ती दयाळाय कनबळाय आमी दाखोवंक फुडें सर जाय. कंपॅशन फॉर अदर्स. ह्यो प्राचीचो काळ आमकां वर्तो अवकाश करून दिता आमी एकामेका तें दयाळाय दाखोवंक, काकूळ दाखोवंक, गरजेवंता तें आमी इल्लें उदार म्हूण दाखोवंक, आमचें इल्लो त्याग सॅक्रिफायस करून एकामेका ती देवान आमकां दिल्ली देणी वांटून घेवंक. आनी हो वेळ ह्या रितीन आमी करसूंक फुडें सरता आसतना मोगाच्या बाबडीनो खंडीत जावन त्या दुखेस्त काळजान आमी सोम्या सरशी येता. आनी हो काळ
कृपेचो काळ खरोच आमकां एक फळादीक काळ जाता. तर आयच्या दिसा मोगाच्या बाबडीनो तेच कृपा आमी ह्या आराधनाच्या वेळार मागून घेवया. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आमी सकयल सोम्या समोर आसा. तो विशेष रितीन आमचे थंय ताची दया ताची काकूळ दाखयता. हांव आयलां भगवंता खातीर न्हय पूण पातक्यां खातीर म्हणटाले म्हळें. तुजे खातीर म्हजे खातीर आमा पातक्यां खातीर तो बोपुवे सक्रामेंतांत हर एक पोटी हजर जाता. हे आमी ओळखून घेवया. ताची दया ताची काकूळट आमी मागया. दया दाखय ये जेजू, पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं, सुटका पळय ये जेजू, अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं म्हणून ह्या वेळी सोम्याक आमी उलो मारया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको F5 संको 154 पेज 154 F5. दया दाखय ये जेजू, पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं, सुटका पळय ये जेजू, अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. दया दाखय ये जेजू, पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं, सुटका पळय ये जेजू, अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. सोम्या तूं काकुलतेचो सूर्य जावन आसा. कृपेचो तूं सागोर जावन आसा. खालते आनी दुखेस्त काळीज तूं तिरस्कार करिनाय सोम्या. आज तेंच काळीज घेवन तुजे सरशेव आयला सोम्या. काकुलतेचो सूर्य तूं सोडवून धरा. कृपेचो सागर तूं पदवेदारा. काकुलतेचो सूर्य तूं सोडवून धरा. कृपेचो सागर तूं पदवेदारा. धुवन काड तूं म्हाका तुज्या रक्तान. नितळ कर म्हाका तुज्या उतरान. दया दाखय ये जेजू, पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं, सुटका पळय ये जेजू, अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. दया दाखय ये जेजू, पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं, सुटका पळय ये जेजू, अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. सोम्या हर एकल्यांक तुजे सरशे आयिल्ल्यांक तुजो आधार तूं दिताय. हर एकल्याच्या कश्टा दुखांत तूं पावताय सोम्या. आज तुज्या मुखार हांव आयलां. म्हजे हात बांद सोम्या, हांव तुज्या मुखार आयलां. अपराजितच्या काळ तुवें म्हाका दिल्लो. खरेंच फळादीकपणी आमी जेवच्याक. तुका मानवोचो तसलो तो जावच्याक म्हज्या जिवितांत. सोम्या तुजो आधार म्हाका दी. तुजी कृपा म्हाका दी सोम्या. दिताय तूं सर्वांक तुजो आधार. पावताय तूं सदांच कश्टा वेळार. दिताय तूं सर्वांक तुजो आधार. पावताय तूं सदांच कश्टा वेळार. हात उबारून आयलां तुजे मुखार. हात उबारून आयलां तुजे मुखार. वेंगेन धन म्हाका कर तूं सल्वार. वेंगेन धन म्हाका
कर तू सलवा दया दाखय ये जेजू फातकी जाल्ल्या मोजेर तू सुटखाला बय ये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तू दया दाखय ये जेजू फातकी जाल्ल्या मोजेर तू सुटखाला बय ये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तू सुटखाला बय ये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तू सोम्याची दया काकुलता आमी मागता आसतना आमची सर मागणी ते सवा आमच्या काजाच्या त्रेग यावेळी त्याच्या समोर आम्ही दवरया आमच्या मध्ये जन्मा दिवस आचरण करच्या भाव भयणी बसोत आज प्रत्येक जावन आमी अर्घां दिता ते बसोत मागता आज जन्मा दिवस संभ्रमता रेसा पिचादो 19 वर्सां तशेंच रॉनेल पिचादो 16 वर्सां जन्मा दिवस टेक्सास जावन जन्मा दिवस संभ्रमता मी तावन डॅफ्नी मर्लिन डिसोजा तशेंच लिनेट डिमेल्लो वसाई वेस्ट मुंबई तावन आनी फेलिस डिकॉस्टा जन्मा दिवस संभ्रमता ह्या आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे सुभाशय पठयता देवाची आशिर्वादां तांचेर आमी मागता सांगता आसा आज काजाराचो 25 वर्साचो संभ्रम चलयता अनिल आनी लविना सिक्वेरा ह्या जोड्याक आयच्या दिसाचे सुभाशय पडयत आसतना तांच्या कुटुंबाचेर देवाची विस्तार आशिर्वादां आज आमी मागता हांगासर सभाजन अर्घां दिवंक सांगला तांकां लाभुल्ल्या सर बरेपणा बसोत देवान उजल्या सर कृपेदना बसोत आज प्रत्येक जावन अर्घां दितात नील आनी विना किनगोळीतान अर्घां दिता प्रकाश डिसोजा देविका कुलतेक अर्घां दिता कल्याणपूर तावन वॉयलेट सल्डाना तशेंच अर्घां पडयता विशाल डिसोजा आनी एलियास रिटा टेलीस बंटवाल तावन तशेंच अर्घां दितात एरन पिंटो बिजय प्रिमल डिसोजा एंजेलिन कोन्सेसाव काठीपडला ह्या आमच्या भाव भयणी सगळे आमकां सोम्यान केल्ल्या सर उपकारां पासत ताका अर्घां दिवन आमचे जिवीताक आमी भेटवया अर्घां आनी हग उगलाप तुका सोम्या जेजू सभार आमच्या काळजांत ते सवा आसात मागणी आसात सभार आमकां मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयलेले आसात तांकां आमी आवडी सोम्या समोर दवरया आमच्या मध्ये पिडेंत कश्टांत आसल्या सर आमच्या भाव भयणीक ह्या वेळी सोम्याक आमी भेटोवन दिवया आज प्रत्येक जण आमकां मागोवंक सांगला बऱ्या पयना पासत शक्तीनगरा तावन वलेरियन पिंटो तशेंच निनी मोहन आपल्या आवय लिस्सी पासत ताणें मागोवंक सांगला भलायकेच्या समस्यांत ती आसा बरी भलायकी लाभच्या पासत ताणें विनंती केल्ली आसा तशेंच आज मागणे इसारला रिना मोनेल डिसोजा आपल्या आवयक आपल्या सासूबाय पासत ग्रेसी डिसोजा पासत बरी भलायकी तिका लाभच्याक तशेंच मारिया डिसोजान कुटुंबाच्या आजो तेसा पासत मागोवंक सांगला मडांक कापतावन जोकीम कार्लो तुज्या कुटुंबात आसा पासत मागोवंक सांगता तशेंच कुटुंबांत सुटका लाभच्या पासत कुलशे करतावन मागणे साता वलेरियन फिलोमिना मेंडोन्स आनी कुटाम तशेंच ऑपरेशन ताव जाल्या उपरांत बरी भलायकी लाभच्या पासत जॉन पॉल डिसोजा हाचे पासत मागणे सारले आसा विक्रोली ईस्ट मुंबय तावन जे सगळे आमची ते सवा सोम्या समोर दवरून ताचो आदार आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या सर आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सोम्याक भेटोवन दिवन ससनाचो विशय तांकां आमी मागया आज प्रत्येक जण आमी मागता देवादीन गास्पर मोंतेरो देवादीन जॉन बॅप्टिस्ट डिकुन्ना पालदाने कुटुंबांत अंतरल्या सुडास कडून आज मागोवंक सांगला लविटा पिंटो तशेंच पुलगत आत्म्याचो उडास काडून आज मागोवंक सांगला शांती नोरोन्ना आनी कुटाम तशेंच आमी मागता देवादीन तेरेजा मोंतेरो आनी जेफ्री डिसोजा वालेन्शिया देवादीन नतालिया रोज देवादीन सिरिल डिसोजा थाने कुटुंबांतल्या सोडास कडून मागणे साता शिरवातावन सेंट पुलगत आत्म्या बसत एमिलिया मिनेझस तशेंच प्रेसिल्ला
आनी पिटर तशेंच आज आमी मागता देवादीन जोसेफ स्टॅनली पिंटो, देवादीन विन्सेंट कुटिन्ना, देवादीन जुलियाना डिसोजा कुंदापूर च्या जल्मा दिसाच्या उडासाक, देवादीन बिरजोई जोसेफ कटेंजन कुवेट, देवादीन दुल्सिन निल्मा च्या जल्मा दिसाच्या उडासाक आज मागता. तशेंच देवादीन अँट वॅनेट जोसेफ कटेंजन कुवेट हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या समेस्तां समेत समोर दवरून सस्नसो विशय तांकां आमी मागया. सस्नसो विशय दी तांकां इसोम्या आनी निरंतर प्रकाश संचे फंगोदी समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे बेसांव आतां आमी कालतेपणी स्विकार करया. वेदी भोवती आयल्या सांगात आमी जमल्या तुजी महिमा गाता सोम्या आमच्या तुका आराधन करता तुका दिन वाजता राया सर्गा संसाराच्या तू जावन आसाय रस्तार तनी सरपत वेदा आमी वडगुण्याव नीती वंता आमी पातका जडता बक्षाने मागता देवा व्हडका कुळतीच्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भावनो भयणीनो, प्राजीत असो काळ आमी आरंभ करून एक हप्तो आजीक जाता आसतना ह्या कृपेच्या काळा विशयांत बरोवन एक बरयणार म्हणटा, द मोस्ट पॉवरफुल लेंटन सॅक्रिफायस इज नॉट merely giving up food or comforts, it is surrendering a hardened heart. ह्या प्राच्या काळार आमी तरेपटी उपास करून घेया, इल्लो दान धर्म करगी त्याग सॅक्रिफायस करता, पूण ह्या काळार आमी करचे तसले त्याग व्हरतो त्याग खाली तितल्यार मात्र सिमीत जावन नजो, पूण ताच्या की व्हरत्या मापान तो म्हणटा आमचे धारून जाल्ले तें काळीज आमी सोम्याक भेटोवन दिवचे तसले ते जायचे. तेंच आयच्या दोनी वचपांनी आमकां आयकूंक मेळटा. पयल्या वचपांत जोना प्रवादी निनेवे घरांक तसो उलो दिता, सोम्या ते तुमी फाटी येया, तुमचें धारून जाल्लें काळीज सोम्याक भेटोवन दिया, ताची काकुल्त मागा, पातक रडा म्हणून तो उलो दिता. तर मोगाच्या बाबनीनो, ओ प्राजसो काळ आमकां सोम्या सरशी फाटी येवच्याक ताच्या कृपेन जिवच्याक वो तो काळ जावच्या बसोत ह्या पवित्र बलिदाना वेळार सोम्याचो आदार आज आमी मागून घेवया. आमची पातकां वळखून बक्षाने मागून सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सांगपार मुरयेक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सरपदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
kakutker Somia kakutker Krista kakutker Krista kakutker Somia kakutker Somia kakutker प्रार्थुया. कनवळ्या बापा आमच्या देवा, तुझ्या परजेचे भक्तीचेर दयेन दिश्ट घाले. भायल्या वस्तूंनी त्याग आनी दंडवण करून आनी प्रतिमगाच्यो करण्यो वाडोवन भितरल्यान आमची काळजां तुज्या सेवेंत अदीक थीर जावं. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. निनिवेच्या लोकांन आपली खोटी वाट सांडली. जोना प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचप. सरेस्पराचे उतर दुसरे फावटी जोना पावले. उठ आनी निनिवेक त्या व्हड शहरा वच आनी जे सगळे हांव तुका सांगतलो ते त्या शहरांतल्या निवास्यां परगट कर. जोना भायर सरलो आनी सरेस्पराच्या उतरा पाळो दिवन निनिवे गेलो. निनिवे एक भोव व्हड शहर. तांतल्यान चलोवन वचूंक 3 दीस लागतले. जोना शहरांत भितर सरलो आनी 1 दीस भर चलत वचून अशें परगटूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनिवेचो नाश जातलो. निनिवेच्या लोकांन देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपवास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गोणी वस्त्रां पांगोरली. ही खबर निनिवेच्या राया पावली. तो आपल्या सिंहासना वयलो उठलो. आपली वस्त्रां ताणें काडलीं. गुणी वस्त्रां तो न्हेसलो आनी गोबरांत बसलो. उपरांत ताणें निनिवेंत अशें परगट करूंक लायलें. रायाचे आनी ताच्या अधिकाऱ्यांचे फर्माण हें: मनशां आनी जानवरां, गोरवां आनी बकरां तशींच कितेंच खायना जावं आनी उदक पियेना जावं. मनशां तशें मुनजाती गुणी वस्त्रां पांघरून आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारूं. जण एकलो आपली वायट साल आनी आपल्या हातांक लागून आसलोलो जुलूम सांडूं. कोण जाणा एखाद्या वेळार देव आपलें मन बदलीत आनी आपलो जळतो राग थंड करीत आनी अशें आमचो नाश समचो ना. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपले वायट सालीक पाड केली हें ताणें पळयलें आनी जे विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें. त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. दुखेस्त आनी कलते काळी सरेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. दुखेस्तानी कालते काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. काकूदरा देवा म्हजी काकूद कर. भोव कोनवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो नितळ कर. म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. दुखेस्तानी कालते काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे ते आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडय नाका. तुजो पवित्रत्म म्हजे कडचो काडून व्हरनाका. दुखेस्तानी कालते काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. तुका यज्ञ बलिदाना समाधान ना आसल्यार हांव ती भेटयतो. होम बलयो ओपून दिल्यारय तुका नाका. देवाक मानवता ते बलिदानांच एक कालते काळीज. दुखेस्त आनी कालते काळीज सरेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. दुखेस्तानी कालते काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया.
वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. आता तर म्हणता सुरेशपर सगळ्या काळजा म्हजेशी फाटी येया कित्याक हांव सगळोच भलो आनी काकुळदार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सरपदविदा देवा तू शुभ वर्तमान फोत बरी प्रगट शाक म्हणजे काळीस म्हणजे वोंड तू निर्मूळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे आसो. सालुका परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आपले भोवतणी लोकां समे सोडून येताना जेजू म्हणा लागलो ही संतत नसती संतत ती खुणा मागता. निजाकी जोना प्रवादाचे खुणा शिवाय दुसरी खुणा तिका मेळाशिना. जशे जोना प्रवादी निनिवेगरांक एक खुणा जाल्लो तशे मनशापती जातलो एक खुणा हे संततीक. जर्तेच्या दिसा दक्षिणेची राणी ह्या संतते सवे उबे रावतली आनी ह्या संतते गुन्यांवकार करतली. कित्याक सलमांची जानवायची उतरां आयकोंक अर्दो संवसार पयनकन ती आयिल्ली. पूण सलमांव प्रास वर्तो हांगा आसा. जर्तेच्या दिसा निनवेचो लोक ह्या संतते सवे उबे रावतलो आनी तिका गुन्यांवकार करतलो. कित्याक जोनाची शिकोवन आयकोन निनिवेगरांनी आपली जिणी बदलली. पूण जोना प्रास वर्तो हांगा आसा. देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. शुभरचे उतरा वरवीं बक्षुपातका आमची वाडो भावार्थांचो. मोगाच्या भावनो भयणीनो जेजू सरशी साबार जण आयिल्ले जेजूक येवसो आसा तो सडवंदार म्हूण वळखूंक तयार नातिल्ल्या वेळार तांणी जेजू लागीं विविध तरांची खुणां करून दाखय म्हणून ह्या दुसरी खुणां दाखय म्हणून विचारचें आसलें. आनी त्या संदर्भार जेजून सांगली ती उतरां आमी वांजेलांत आयकली. आमी सबार पोटी विविध तरांची खुणां पळोवंक आशेत हांव. खंयचे एकाची खात्री आमकां जाय जाय तर खुणां सम सायन्स आमकां पळोवंक मेळ्ळें जाल्यार त्या संगती विशयांत आमकां पात्येनी सडता. प्राजिताच्या काळार आमी आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो असलेच खुणां आमच्या आमच्या जिवितांत आमी पळय जाय. वो प्राजिताचो काळ खरेंच फळादीक म्हज्या जिवितांत जावन आसा गी म्हूण हांवें समजोवच्याक कसलीं खुणां म्हज्या जिवितांत दिसून ये जाय म्हूण एक सवाल आमकां समे करूं जाल्यार आमकां समजता की थोडी खुणां आमच्या जिवितांत भोव गरजेचे म्हणून. पयल्यान पयलें कसली एक तिदवण आमकां कोणी दितना ती तिदवण आमी वळखून घेवंक तयार आसात जाल्यार ह्या हांवूच केल्ले सारकें म्हजे सारकें म्हणून आमी भाशेनांतले जाल्यार खंडीत जावन थंयसर प्राजीत काळाचो इल्लोसो मनी परिणाम आमच्या जिवितांत आसा म्हूण समजवेत. तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो कोणी कितेंय खंयच्याय रितीन दुखयल्ल्या वेळार बेगीनच त्या व्यक्तीक बक्षूंक हांव मुखार सरता जाल्यार ती आनी एक खुणां म्हूण हांवें समजवेत. म्हज्या जिवितांत मागण्याक विशेश स्थान आसा म्हूण समजून त्या मागण्या जिवितांत देवाची खुशी हांवें जाणा जाय जाय आनी देवाच्या खुशये प्रमाणे चलोवंक म्हाका बोड जाय जत्रेक जाय जाय म्हूण म्हजें जिवीत हांव भेटोवन मुखार सरता तर ती आनी एक खुणां म्हज्या जिवितांत प्राजीत काळाचो फळ म्हज्या जिवितांत येवन आसा म्हणयेत. चवथे खूण मोगाच्या भाव भयणीनो की म्हज्या जिवितांत जर एका काळार फातक म्हाका चड एट्रॅक्ट करचें आसलें तर आज तें एट्रॅक्शन उणें उणें जालां. ह्या एट्रॅक्शनच म्हाका ना म्हूण बगता जाल्यार पातकातय तर ती आनी एक खुणां प्राजीत काळाचो तो फळ म्हज्या जिवितांत येवन आसा. तितले मात्र न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो अनेक विशेष खूण आमच्या जिवितांत दिसून येजय. चड आनी चड उपकारी मोन देवा तें आनी पेल्या तें ग्रॅटिट्यूड
ते आमच्या जिवितांत सडीत मापान केदाळ आसा दिनवास नेसो तो स्पिरीत केदाळ आमचे ते सडटा तोळ ती आनी एक गुन्हा जावन आसा इतले मात्रे मोगाच्या भाबणीनो एकामेका ते दया खाकुळटू दाखोवच्याक आमचें तें आसलें कितें आसा म्हजें तें आसलें कितें आसा देवान दिल्लें तें वांटून घेवंक हांव तयार आसा तर प्राजिताच्या काळार म्हज्या जिवितांत तसो फळ म्हाका लाबोन आसा म्हणयेत ही खुना आज म्हजें तें आसात गी वो प्राजिताचो काळ हांवें आराम करून एक हप्तो जाला आसता असली खुना म्हज्या जिवितांत दिसून येतात गी म्हळ्यार सवाल आज आमकां आसा मैसोर जर असली खुना आमच्या जिवितांत दिसून येतात तर खंडीत आज आमी देवाक अर्गां दिवंक महिमा दिवंक फावो कित्याक ती कृपा ताणें आमकां दिल्या ह्या काळार ह्या दिशेन आमच्या जिवितांत आमी फुडें सरूंक जर आनीकी ती खुना आमच्या जिवितांत दिसून येनात तर आज नव्यान मोगाच्या भाबणीनो आमकां समे सम्या मुखार दवरया जशें निनिवाच्या लोकान जोना प्रावदाच्या त्या उल्याक पाळो दिवन आपले पातक वळखून जिनी बदलावपाक मेट काडलें त्याच रितीन आमी मेटा काडूंक आज सोम्याचो आदार आमी मागया स्वीकार करून बापा लाभय आमकां कृपा देणी सर्गींची घे बापा दयेन घे कानीक आमची ये बापा दयेन घे कानीक आमची उंडो दाका सोरो भेटयता तुका ह्या कानिकेन मोग आमचो आटापून आसा बापा सर्गींच्या म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सवतसाव आनी आमच्या गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदाद बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां मागया तुमच्या तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयशे बेजा दावाक सर्वेस्पोर म्हणून घे सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या महिमेक समर्पूंक तुवें आमकां दिल्या आनी ती देणी आमी तुका भेटयता ससनाच्या जिविताचें वखद ती आमकां जावच्याक पवित्रत्म्याच्या सक्तेन ती बदल आनी जेजूचें मांस आनी रग जायशें कर हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया वेश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमची पातकी सैंब आमी दामून दवरतल्या अशें आमच्या मस्तेचेर आमी जैत व्हरतल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या हे परी आमच्या सदवनेच्या परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुता भक्ता संगाती तुजी स्तुती आमी गायता दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय
बापा संवसाराच्या सुरवेत तावन आमी तुजे बरी पबीज जावच्याक आमच्या बऱ्याक पडटा ते तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवे आमी तुजी भुरगीं तर आतां हांगासर एकवटलेल्या तुज्या पुता दुवांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड. त्याच आत्म्याच्या देण्यान जावं ती आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमी सांडलेली आसतना आमकां तुजेशी परतून येवंक बोड नातलें तेन्ना बोर्डा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नातलो जावन आपणाक आमच्या आदीन केलो आनी कुर्सार मरोवंक तो तयार जालो. आपले हात सर्गा आनी संवसारा मदें विस्तारचे आदी एक शाश्वत करार सापूंकच्या वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्क संभ्रमूंक तो जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बॉक्साने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू आमचे पास्क आनी सरणात असली शांती देखून ताचो उडास करून ताचे मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी संभ्रमताव आनी ताचे येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेन रावताव. देखून विश्वास आनी करा देवा मनशांक तुजी इश्टगत नव्या जोडून घेतल्या तीच बली आतां आमी तुका समर्पिताव. कनवळ्या बापा जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एका बलिदानांत वांटो दिलाय तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भेद आनी वेगळेसार नातलेले एकच कुडींत तांकां एकठांय. लियो सौदव आमच्या भगवन बापा आनी पिटर पावल आमच्या गोळी बापा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत आमकां सांबाळ. काकुलदारा देवा आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक तुज्या गोपान घे. एक दीस तांचे बराबर नवकार मोरये आनी धर्मपुत्र संगाती भगवंत कशें तुज्या भगवंता मदें सर्गा तुज्या मुखार आसतल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. हो वेळ पावसर तुज्या राजाची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. तेन्ना कुस्तेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन ससनाक जिवंत आसलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिन वासूंक पावतल्या. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनांत सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गीच्या बापाक आमी आतां उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनुवारांतली आनी कितें आमकां तुजे तावन एकामेकांतान पयस व्हरता त्या सर सक्त्यांतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां तूं दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्याक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. त्याच बडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मपुतांक तुवें म्हळें
आनी आज हांगासर एक कुटुंब जावन जमलेले आमकांय सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थ चेरे आनी सदांच तुज्या मोगांत रावूंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटा सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मोगाचो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन खुर्सार मरून आमकां जिवीत दिल्लो तो हेच देवाची शळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शळयेत एकवटा रावचे आमी सुभागी. सोम्या तुमचे भितर म्हाका फावना पूण जेवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. सोम्या भुकेन आमी आयल्या तुझे कांदी आमकां हुंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिका आमी सर जावन आसा बासायल्या तुझ्या दारार पातयेता तुझी ससाय मागता यात्रिका आमी सर जावन आसा बासायल्या गांवा पायान करता तुझ्या दारार पातयेता तुझी ससाय मागता. प्रार्थुया. देवा काकुलदारा बापा तुझ्या संस्कारा वरवीं निरंतरी तूं आमकां पोसताय तांतूं आमी आतां वांटो घेतला ताचे वरवीं ससनाचें जिवीत आमकां फावो कर म्हूण आमी मागताव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर I5 पापिया निर्भाग्या पाप नासांशी ससनाच्या ससना पापिया इन्फेर्ना वेशी तुझो कन्यो घेवन पापिया जळते क्रेवेशी तुझो कन्यो घेवन पापिया जळते क्रेवेशी मोगाळ पुता सोवे हांव परमरी आशीर्वादी भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.